नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आयज गुरुपौर्णिमा आसा। त्या गुरुपौर्णिमेच्या दिसा हांव सगळ्यांक गुरुपौर्णिमेच्यो शुभेच्छा दिता। आयज हांव तुमकां नी दोन उपयोग म्हाका खबर आसा ते तुमच्या पर्यंत पावयता। ते म्हणजे वाफ घेवप, थंडी जाल्यार जी सर्दी जाल्यार आपूण कशी वाफ घेवप ती तुमकां दाखयता आणि सिंपल तरेन। आता हांव वाफ घेता पळय आणि आमच्या घरान हांव वाफ भुरग्यांक आमच्या मिस्टराक बीन दिता पळय, ती ह्या आयदनान अशें उबें अशें ना जर कितें तुमच्या कडेन जर अशें ना न्ही, अशें तोपान बीन अशें घेवं नाकात, ती मागीर सारकी जायना। ना जर अशें आसता पळय कळ्ळें, त्या शेपीन आसता तें आयदन घेयात तशें, भितर वाफ बरी येता। आणि ही वाफ कोणे घेवपाची ती सांगता। कोणाक भरपूर एलर्जीचे प्रॉब्लेम असता, सकाळी उठून अक्षरशः येता, दिसभर शेंबूड येता नाकांच्यान आणि दिसभर नाकाचे शेंबूड येता, किंवा रातचे चड खोकली येता, दिसभर शेंबूड येता, अक्षरशः येता पळय, त्या मनशांनी हे होमिओपॅथीक दोतोरान सांगिल्ले वखदां सादे उदकाचे म्हटल्यार इतले इम्पॉर्टंट आणि बरे पडटा जाणा, मुद्दाम करून पळया। कोणाक एलर्जी प्रॉब्लेम जाता, दिसभर नाकांच्यान बीन अशें शेंबूड बीन येता आणि आता कोणाक कफ जाता आणि दिसभर अशें नोजोक अशी थंडीन अशें जाता पळय, तेंच्यांनी न्ही 2 टायम सकाळचे आणि सांजचे ही वाफ घेवप। आणि कशी जाणा घेवप ती सांगता। सकाळची फक्त 1 ना तर 2 मिनटां, चड टायम न्ही, 5 मिनटां 10 मिनटां ना घेवप ना, फक्त 1 ते 2 मिनटां। हो पेलो एक उदक घेवप, म्हणजे ग्लास उदक घेवप आणि ह्या आयदनान घालप। आता हांवें हितून उदक घेवंक ना, हांवें फक्त दाखोवपाक दवरलें, हितून घालप आणि भितर कांयच घालप ना। आणि हे आसा पळय ते सकाळचे तुम्ही आता उठ्ठा पळय, कोण 6 उठ्ठा, कोण 7 उठ्ठा पळय, तेंच्या त्या टायमार पयली वाफ घेवप ही। आणि परत तशीच सांजची 7 जाता किंवा 6:45 जाता किंवा 7:30 जाता, त्या टायमार न्ही अशीच सेम वाफ घेवप। एक पेलो उदक घालप भितर आणि 1-2 मिनटां ना जर 1 मिनटां वाफ घेवप। अशें तुमी न्ही अशी तरेची वाफ तुमी आता उदकाची घेतली रेगुलर डेली, कळ्ळें न्ही। आता कोणाक चडशें जाता पळय कफ, तेंकां दिसभर जाता पळय तेंच्यांनी हे रेगुलर आता 6 महिने 3 महिने सुद्धा रेगुलर जर अशी घेतली न्ही, तेंकां सायनस प्रॉब्लेम बीन आसता पळय, म्हणजे अशी थंडीचे आसता बीन पळय चड, ते कमी जाता, 101% कमी जावपाक। आता हो उपयोग आसा पळय, तो होमिओपॅथीक दोतोरांनी एका मनशाक सांगलेलो म्हाज्या वळखीच्यान, आणि तेंच्यांनी न्ही तो रेगुलर केलो। पयलीं त्या मनशाक खूब अशी एलर्जी जाताली, कितें फापुडले सुद्धा कपडे न्ही तर सारकी एलर्जी, दिसभर शेंबडे अशें येताले आणि त्रास कशे जाताले दिसभर। आणि तेंच्यांनी न्ही होमिओपॅथीक दोतोर म्हणजे रेगुलर सारको तेची फाटूच धरली आणि त्या दोतोरान मागीर तांकां कितें सांगलें, एक 9 महिने अशें जाल्या उपरांत तूं आतां म्हाज्या कडेन येवं नाका, तूं बरो आसा, तुका कांयच जावचें ना, तेन्ना तूं कितें कर, वाफ घे। वाफ कसली घे, फक्त 1 पेलो उदक हातून घाल आणि सकाळची घे आणि सांजची घे। आणि तेणें कितें सांगलेलें, आमी तोपले म्हणटा तेका, कळ्ळें, अशें हे शेपीन अशें आसता पळय, कव अशें आसता पळय शेपीन, तसले तोपल्यान घे सांगलेली तेणी, तोपान बीन घेवं नाका अशें सांगलेलें। आणि ती म्हाजी वळखीचीच आं, आणि खरेंच सांगू तशी तेंच्यांनी रेगुलर न्ही 5-6 महिने घेतली, 1 मिनटाकूच घेवप। आणि तेंचे न्ही ते सिकनेस आसले पळय तिच्या मिस्टराक, ते न्ही बरे जाले, कळ्ळें न्ही। म्हणजे आदीं अशें खूब 100 अशे त्रास जाताले पळय, ते आतां न्ही एटलिस्ट ती 75% तो बरो मनीस आसा। असो हो उपयोग जाता, बेश्टें सिंपल सादें वॉटर म्हणजे उदकाचो। आता हांव तुमकां थंडी जाल्यार दुसरो उपयोग कसो करता। आणि घरान आता आमी कोविड जाल्ले पळय, तेन्ना आमी घरान न्ही वाफ दिताली। घरान वाफ दिता दिता म्हाज्या मनान कितें आयलें जाणा,
वाफ हांव उदकाची दिता आनी कितें भितर अशें घालता न्ही आनी करता करता हांवें म्हाजे 1-2-3 जिन्नस घातले एकदम वाफ आमकां बरी पडली आनी आतां हांव न्ही तीच आमच्या घरान करता आमकां ही करता तसो हें आयदन घेता आनी 1 पेलो भितर उदक घालता 1 तो 1.5 पेलो उदक घालता चड घालिना कित्याक चड टायम घेयना वाफ म्हणून आनी भितर न्ही कितें करता हे पळया 1 तिखेचो कुडको घेता 3 नाजाल्यार 2 लवंगां घेता 3 घेया नाजाल्यार 2 घेया धाकटी आसत जर 3 घेया व्हडली मातशी चड आसा जाल्यार 2 पुरो 1 तेज पत्ता घेता आनी तुमच्या कडेन धाकटे आसा धाकटे घाला व्हडले आसल्यार घालूं नाका तेजे हाफ करून घाला 3 नग जाले आनी चवथे घालता वोवो अजवायन 1 चमचो घालता हे पळय हे आसा अजवायन म्हणजे वोवो आमी म्हणटा गोंयकारां तिखी लवंगां तेजपत्ता आनी हो आसा कापूर जो आमी देवा कडेन वापरता तो आता कापूर आसा पळय तो देवा कडेन आमी वापरता तो तुमी वापरल्यार जाता पण हांव न्ही भीमसेन कापूर आसता पळय तेका मातशें बरें येता तेज भितर वाफेक बरें येता मागीर हांव कितें करता जाणा म्हाजो आतां हो सोंपला पळय वेदोच कुडको घेता पळय आतां केदो घेता तो चड व्हडलो घेवप ना हे पळय इल्लूसो कुडको घेता पळयले येदोच कुडको हातून असो घालता आनी हे सगळें हांव आसा न्ही ते हे तोपान घालता 1-1.5 पेलो उदक घालता म्हणजे 1.5 ग्लास उदक घालता आनी ही वाफ दिता ही वाफ हे न्ही थंडी बीन बरी सुट्टा आनी बरें फ्रेश दिसता आता तुमच्याकडे हो भीमसेन कापूर ना तर तुमी हो वापरल्यार जाता देवा कडेन वापरता तो सादो मातसो दुसरे भशेन आसता तो पण तेजो सुद्दां असो पाव कुडकोच घेवप हे पळय इतलोच घेवप पावूच कुडको घे पळय एक आसा ही आसा तेजो पावूच कुडको घेवप हे पळय कांदे घालपाक आणि हे 1, 2, 3, 4 आणि 5 जिन्नस घालून वाफ घेतली की ना जिवाक सारखी तडतडी म्हणजे बरें दिसता आणि मागीर ती 5 मिनटां बरें न्हिदपाचे मागीर सारखे फ्रेश कशे दिसता एटलिस्ट न्हू आपूण डॉक्टरा कडेन वयच्या पयलीं थोडो तरी हितून गुण गावता मागीर डॉक्टरा कडेन वचूं येता न्ही आनी डॉक्टर करपाकूच जाय थंडी जाली म्हणजे असलेच वखदां करून रावूंक जायना डॉक्टरा कडेन वचूंकूच जाय तेन्ना हे आता आमी पयलीं प्रायमरी करप घरांत कळ्ळें न्ही आनी मागीर आमी डॉक्टर बीन करप तेन्ना अशी तुमी वाफ मुद्दाम घेवन पळया आनी तुमकां असली वाफ घेवन बरें दिसता काय ना तें पळया बरें दिसता तरूच घेया नाजाल्यार घेवं नाका कळ्ळें न्ही ही वाफ घेवपाची हांवें हे केलें एक जिनस घालून कशी जाता पळय तशें आनी खरीच बरी पडली आनी हे न्ही म्हाजो एकदां भाव आयिल्लो पळय तेका हांवें अशीच तेका खूब थंडी जाल्ली हांवें तेका वाफ दिली तेका सारको घर करून घाम बीन आयलो आनी बरें दिसलें मागीर तेणें सुद्दां म्हटलें बरी आं वाफ सारकी हांवें फर्स्ट टायम असली वाफ घेतल्या म्हणून म्हणजे ती आसा न्ही मातशी तरी कारगीर अशी वाफ तुमी करून घेया आणि त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा कितें उलयता आसतना चुकलें जर माफ करा आनी तुमी आतां म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही बरे अपुरबायेन पळयता आतां पळयता मागीर पळयता तांकां सगळ्यांक हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा आनी खरें तुमचें देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां तुमकां जर म्हजे व्हिडिओ हे आवडटा न्ही मनांच्यान आवडटा तर म्हाका खरें तुमी सबस्क्राईब करा आवडल्यारूच करा अशें